रिजनल प्लॅन हाजेर सगळ्यांत व्हडलो विश्वासघात केल्लो आसा आनी दोगांय मनोहर पर्रीकर आनी विजय सरदेसाय दोगांयनी मेळून हो विश्वासघात केल्लो आसा. 2006च्यान गोंयचे लोक रिजनल प्लॅना खातीर झगडटात. 2011चो 2021 केलो, आता 2021चो 2030 केल्लो आसा. सो हे फक्त फटींगपणां जाल्ल्यान जेन्ना विजय सरदेसाय सारको रियल एस्टेट एजंटाक गोंयच्या रियल एस्टेटाचो ताबो दिता तेन्ना अशेंच जावपाची आमकां अपेक्षा आशिल्ली. आमी पयलीं सुद्दां म्हणिल्लें आनी आतांय म्हणटा हो रिजनल प्लॅन केन्नाच जावपाचो ना जेन्ना पर्यंत BJPचो सरकार आसलो ताचे बरोबर विजय सरदेसाय सारके रियल एस्टेट एजंट आसता. कोकोनट स्टेट ट्री करपाक अजून पर्यंत असेंब्ली सेशन हाडूंक जायनाशिल्लो. आम आदमी पार्टीन म्हणिल्लें की आमी वी वील रिक्लासिफाय द कोकोनट एज अ ट्री and we will also make it a state tree and we gave a deadline 3 दिसा भितर करतले because it can be done in 3 days. ताका कितें फंड्स लागता सेंटरा कडल्यान काय आनी कितें प्रोविजन्स जाय आनी कितें रिसोर्स कांयच नाका. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणून काल सरकारान जाहीर केला तातूंत कांयच अर्थ ना. हे आमी आश्वासनां पयलीं आयकल्लीं आसा, आतांय आयकता आनी म्हाका दिसता फुडल्या इलेक्शनाक सुद्दां तीच आश्वासनां आसतलीं.